येताव आमी व्हड संतोषा सोमिया समोर तुझ्या गाता स्तुती व्हड उल्हासा जेवणां तुझ्या सर्गीच्या जेवणां तुझ्या सोमिया उर्फेर आमी आयल्या भक्ती मोगान तुका निरसिता कसन मोनान येकसा तुझी स्तुती गाता वरदान बलिदान तुका निरसिता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव सो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. जेजू ख्रिस्त ते बोमोगाच्या भवन आणि भयणीनो, ह्या पवित्र युक्रिस्तांत जेजूक आयकूंक जेजूक भेटूंक आनी जेजूक सेवूंक आमी आयल्या. पवित्र आनी संपूर्ण जाल्ल्या जेजूक भेटच्याक आमचें उणेपण अस्कतकाय वळखून घेवया. आदारिल्ल्या पातकां खातीर सुमेलाकचें बोगसाने मागया. सांगात आमी म्हणया, हांव पत्की सर्वपदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो मुसुगण्या उसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पतकां केल्यात. हुमचो अपराध हुमचो अपराध हुमचो बोड अपराध. ह्या पसून बेगीन सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर, Krista काकुळट कर, Krista काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर. प्रार्थुया. काकुळदारा देवा, आमी भोव असक्त भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताचे आवयसो कार्मेल मायेचो उगडास करतना तिचे विनवणेन आमचे असक्तायेंत आमकां बोळ दी म्हूण आनी आमच्या कोटेपणांतली आमकां सुटे म्हूण तुजे लागीं आमी विश्वासान मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. एलिया भायर सरलो आनी एका शाफटाचो पूत एलिशा मेळ्ळो. हो 12 बैलांची जोतां घेवन कोसतालो आनी 12वें जोत ताणेंच धरिल्लें. एलिशा ताचेशी गेलो आनी ताणें आपलो शेलो ताचेर घालो. एलिशान बैलांक थंयच सोडले आनी तो एलिया फाटल्यान गेलो. ताणें म्हणलें, दया करून
पयले म्हज्या बापायक आनी म्हजे आवयक उमो दिवंक सोड आनी उपरांत हांव तुजे फाटल्यान येतलो. एलियान जाप दिली, वच पूण पाटी ये, कित्याक हांवें तुका कितें केलें म्हूण तूं जाणाय. एलिशा ताचे सरशिलो गेलो आनी आपल्या जोताचे बैल घेवन ताणें ते जिवशी मारले. जळावाक उपयोग करून ताणें तांचें मांस रांदलें आनी आपल्या लोकांक खावंक दिलें. उपरांत तो उठलो, एलिया फाटल्यान गेलो आनी ताची सेवा करूंक लागलो. देवाचें उतर हें, देवाचें उडकार. सर्वेस्परा तूं सुमुचें दायज. सर्वेस्परा तूं सुमुचें दायज. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा म्हज्या, कित्याक तुजेर हांव पातयलां. सर्वेस्परा लागीं हांव म्हणटा, तूं म्हजो धनी आनी म्हजें दायज आनी म्हजें पिवन पात्र, म्हजे चिनयेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा. सर्वेस्परा तूं म्हजें दायज. म्हाका भूत सांगतल्या सर्वेस्पराक हांव दिनवासतां. रातीचे पर्यान म्हजें अंतस्कर्ण म्हाका ती उगडासाक हाडटा. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरतां. तो जर म्हजे उजवेशी आसा तर हांव केदींच हालचो ना. सर्वेस्परा तूं म्हजें दायज. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो दादोसकायेन उमाळटा. म्हजी कूड लेगून सवस्तकायेन जियेता. कित्याक तूं म्हाका पातळांत सांडचो नाय आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्ताक कुसडाय देखूंक दिवचो नाय. सर्वेस्परा तूं म्हजें दायज. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. म्हजें काळीज देवा तुजे कुशेक खाल कर आनी उपकार करन तुजें धर्मशास्त्र म्हाका शिकय. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. समातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुमिया. पुर्वजांक सांगलें तुमी आयकलां, सोपूत घालून दिल्लें उतर मोडिनाका आनी सर्वेस्परा मुखार आण घालून बसयल्लें फारीक कर. पूण हांव तुमकां सांगता, सोपूत घालचोच न्ही. आकाशाच्या नांवान सोपूत घालिनाकात, कित्याक देवाचें शिंयासण तें. भुमीच्यान सोपूत घालिनाकात, कित्याक देवाच्या पांयांची मणय ती. जेरुसलेमाच्या नांवान सोपूत घालिनाकात, कित्याक वोडू रायांचें शहर तें. आनी तुज्या मातयेच्या नांवांनी सोपूत घालिनाका, कित्याक एकच एक केस धवो वा काळो करूंक तूं सकनाय. तुमचे उलोवणे जायजय वय वा न्हय हाचे प्रासडीत कितेंय आसल्यार तें देवसरातावन येता. देवाचें उतर हें, जेजू क्रिस्त ते भोवमोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, 2 अपुर्बायेची वाचपां आमच्या नियाळाक दिल्लीं आसात. आयच्या वांजेलांत जेजू सोपूत घालचे विशयंत आण घालचे विशयंत उलयता. जेजू कित्या सोपूत घालून दिल्लें उतर मोडिनाका, सर्वेस्परा मुखार आण घालून बसयल्लें फारीक कर म्हणटा.
जायते फावटी आमच्या जिवितांत जर कोणीय दिल्लें उतर मोडुल्लें आसा तर तें आमकां दूख हाडटा आनी ताचे वरवीं एक गाय रसन जाता आनी ह्या गाया वरवीं कितें जाता की म्हळ्यार न्हय मात्र त्या व्यक्तीचेर आमकां भरवोसो उणो जाता, हेरां संगी संबंद दवरूंक कश्ट जाता. ह्या आदल्या घडीत असो परिणाम इतलो जिवो आसता की आनी एकल्यान दिल्लें उतर पातयेवंक कश्ट मारता. म्हळ्यार मुखलो संबंद रचून हाडूंक कश्टांचें जाता. आनी हें करचें कोणें? कोणेय पयशिल्ल्या व्यक्तीन न्हय, वळख नातल्या व्यक्तीन न्हय, बगार आमच्या लागशिल्ल्या, आमच्या मोगाच्या आनी आमच्या कुटुंबाच्यांनीच. म्हणटना दिल्लें उतर मोडटना ताचो वायट परिणाम कितलो आसा म्हणून आमकां समजूं येता. आज जेजू म्हणटा की तुमचें उलोवणें जाय जय वय वा न्हय. कितें तशें? कित्याक म्हळ्यार जें उलोवणें आमचें आसा तें आमचें काळीज प्रतिफलन करता. आनी जर आमी म्हणटा की आमी देवाचीं भुरगीं तर आमचें उलोवणें आनी नडतें त्याच भशेन जावंक जाय. कित्याक आमचो देव आसा प्रामाणीक, विश्वासी आनी तो केतींच फटयना आनी तो फटवून पडना. बायबलाच्या सुरवेच्या पानांतावन 11वेच्या पाना पर्यंत आमी पळयलें जाल्यार थंयसर देवाचें असलें विश्वासीपण, प्रामाणीकपण दिसून येता. जर देवाचीं भुरगीं जाल्लीं आमी देवाचो हो गूण आमच्या उतरांनी आनी करण्यांनी दाखयना जाल्यार आमी देवाचीं भुरगीं म्हणूंक सैगी. त्या देखून जेजू म्हणटा सकाळीं एक सांजेर एक न्हय, बदलाक आमचें उतर जावंक जाय वय वा न्हय. हाचे प्रास सडीत कितें आसा जाल्यार तें देवसरांतावन येता. हाच्या की सडीत कितें आसा जाल्यार आमी देवा पाडतीन नांव बगार अनेकल्याच्या पाडतीन आसा म्हणून जेजू हांगासर स्पश्ट करता. दिल्लें उतर मोडिनासतना जियेल्ल्या एका मनशा विशयंत आमी आयच्या पयल्या वाचपांत आयकलें. रायाच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप तें. आनी थंयसर एलियाचो पाटलाव करच्या एलिशा विशयंत आमी आयकता. एलिया आमकां कळीत आसा कार्मेल दोंगरांतलो श्रेश्ठ प्रवादी आनी ताचो शिष्य जावंक एलिया मुखार सरता, एलिशा मुखार सरता. आनी अशें एलियाचो संपूर्ण रितीन पाटलाव करचें तें वा ताका दिल्लें उतर पाळचें तें ताका कितेंगी अडकळ आसचें ताका दिसून येता. आनी तें जावन आसलें ताची 12 बैलांची जोतां. कित्याक तो एलियाक मेळटा आसतना वा एलियान ताका पळयत आसतना 12 बैलांची जोतां घेवन तो कोसतालो. म्हणटना तो एक दुर्बळ मनीस न्हय, ग्रेस्त मनीस. आनी आतां एलियाचो संपूर्ण रितीन पाटलाव करचें तें ही ताची ग्रेस्तकाय, हें ताचें ही ताची बैलां ताका अडकळ हाडटा म्हणून समजतच तो कितें करता, तो त्या बैलांक जिवेशी मारता आनी ताचें जूं जळोवाक उपयोग करून ताचें मांस रांदून आपणाच्या लोकांक तो खावंक दिता आनी उपरांत उडटा आनी एलिया फाटल्यान तो वेता. पळया, एलियाचो पाटलाव करचें तें वा एलियाक दिल्लें उतर पाळचें तें अडकळ हाडच्यो संगती तो त्याग करूंक तयार आसा आनी आपणें दिल्लें उतर पाळचें तें आपणाचें विश्वासीपण दाखयता. एलिशाचें आदर्श आमकां एक प्रेरण जावं दी. आनी जेजून सांगलेले भशेन
आमचे उतर सदांच वय वा न्हय हाच्या किसडीत देव सरतावन येता ते समजून सदांच सुमयेचे पाडतीन आसूंक प्रयत्न करतना येवक्रिस्तांतलो जेजू ताची कृपा आमकां दिवं आनी मरियमची माय तिची मजत आमकां दिवं. Abba Bapa sergincha kibundo gewan Rukta masa Kristancha diamka bedlu Undia baina sengi Bapa जीवन आमचे दितां तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका अब्बा बापा सर्गीच्या घेऊन घेवा Ruktamasa Kristacha Diyamka Badlu Bonu nibdino ami betunche hem balidan सरपुद्वेदार देव बापाक मानतात असले जाऊन मागात देवा आमच्या मुगाळ बापा तुझ्या एकल्याच पुताचे आवयसो भक्तीन उडास कडून आम्ही तुका हे बलिदान भेटयता ताचे वरवीं तुझे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानतात असले बलिदान सदां जावंक निर्मीम नम्रतेन मागता आमच्या सुमिया जेजूचे नावे सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं आज्या पुंत म्हूण वळखून आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो बागेवून अवकार मुरयेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचें दिन वसणेचें गीत गावून तुजी कनवळाय आमी वाकणटा शेकन शेक पृथ्वीचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता सर्व काळी मनशांतय कितली अपरिमीत तुजी दयाळाय तुजे ल्हानवीक साकरणीचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सुमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उदेशीन देवदूताचो दळबार संतोशान तुका वाकणटा सरगाळ तांचे वाकणणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार तुज्या वैभवान उंसर्गे तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उंसर्गे तुका जय जय बापा क्रूस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरूंक सोसूंक आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स
नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta sugut pergetuya Soumya Jesu तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन को आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सौम्या जेसू आम्ही अद्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत सुवंडो आनी सर्वनेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रथमेचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांतीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पॉल आमचे गोवळी बापा आनी सगळे याजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रितीमागांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीचे काकूट कर तांकां आनी ज्येश्ठ कंत्यांतरल्या समेस्तांक तुजे परजळीत म्हाका मोठ पळोवंक फोव कर. आमा समेंचाची दया कर म्हणून मागता. ओंकार मरे देवाचे माये संगती भगवान तुझे तिचो पती भगवान दरभूत आनी सरकणी तुका मावेल्यान सगळ्या वक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे महिमा गावूंक आमकां फोव कर. येजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणात सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन. जेजून शिकयले मागणे सांगाता भक्तीपणान मागया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. असो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां उगोस आमकां तळणेंत पडूंक दिनाका वायटांतले आमकां निवाळ. सर्वेस परासर वायटांतले आमकां निवाळ. दये करून ह्या जिवितांत सबोसकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बुरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकतांतली वाटय. सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोटांत सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकुळता कर. देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकुळता कर. देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती हे शेळीच्या जेवणाक आपण लाभलेली सुभागी मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. वेळी तुवें उडो मोडून तुझ्या श्यामा सांतो बदलो कासिंतलो दाकारोस रग जायसो केलोय रुप्राक्षिसा पेयेम दिलोय ये जेसू मोगळा जेसू दयाळा कृपे सागोरा धन्या भाग्यवंता जेसू मोगळा जेसू दयाळा कृपे सागोरा धन्या भाग्यवंता. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुताचे आवेस उडास काडून या पवित्र जीवनात आम्ही वांटो घेतला आणि ताचे वरवीं आमच्या सुरवंदरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. हांव कुवारमायेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचे जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं ही आमी मागतां क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद वतो. वचून या क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. कार्मेल सायबिणीचे नवेन. ए भगिवंती देवाची माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वखणटां. आपणाकच चरण दसी मुंडे केल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सार उमकाळटना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मोठवेशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादीक दाखवले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुजे परी व्हडे माये खळणांतले अंकवारी. कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां ए दर्या सुक्रा म्हूण परातले.
आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढपातीणेन आनी तिर बरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो सरगरजो तुजे मरेफात जेजू मुखार दवरता. आमच्या तेसो पसोत एक घडी मागया. सांगाता मागया. उगडास कर ए बोव दयाळी ओंकारी मरये, तुज्या आसऱ्याक दावुल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजी मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोट मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्यान घेवन तुजे कडेन धांवून येता. हे ओंकवारीचे ओंकवारी म्हजे माये, तुजे कडेन येता पातकी आनी तिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले, सुमी तुजे संगता, स्त्रिये भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजो. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले, सुमी तुजे संगता, स्त्रिये भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजो. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले, सुमी तुजे संगता, स्त्रिये भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजो. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, अर्गा मागणे. ए भाग्यवंती मरिये कार्मेल राणये, आमची आवय तूं जावन आसता. तुवें आमचे खातीर मागून धडल्या सर उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेणेन तुजे बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सरगरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासता. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागणेचें जिवीत जिवंक प्रयत्न करतले. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक पावोवंक आमकां फोव कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुजे हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. बडव्या संगी करया नमन, माहिती आमच्या तारकाची, लागी सरया तिच्या मोगान, वरती आमकां भरवशाची. केदे वर्ते बाग मोरयेचे, प्रस्तुत जावचे आपल्या देवा. आवय तरी आमकां रावचे, सर्वे सांगच्या तेक सांसोबच्या. बडव्या संगी करया नमन, माहिती आमच्या तारकाची, लागी सरया तिच्या मोगान, वरती आमकां भरवशाची. मुखार पुत्रा सोवे, आमकां बरे आशिर्वाद दी आमकां. भगवान तुझे कृपे निवड आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मनांतले बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.